पणजे स्मार्ट ईव्ही बसी सुरू करतना खाजगी बसवाल्यांक त्रास व फटको बसचो न्ही हाची जतनाय सरकारान घेवपाक जाय. अखिल गोय खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर उलयलो. ह्या विशया वेल्यान खाजगी बसवाले 2 दिसान मुख्यमंत्र्याकूय मेळपाचे आसात अशें तांणी सांगलें. सरकार राजधानी पणजेंत स्मार्ट ईव्ही बसी सुरू करपाचे आसात. ते खातीर प्रक्रियाय सुरू जाल्या. हे संदर्भांत अखिल गोय खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान पत्रकारां कडेन संवाद साधलो. कांय अधिकारी ह्या विशया वेल्यान सरकाराची दिशाभूल करतात. रोखडेच ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याक मेळटलो म्हूण तामणकरान सांगलें. ड्रायव्हरांच्या देशव्यापी संपाक उत्तर गोंयच्या ट्रक ड्रायव्हरांनी तेंको दिला. सरकारान हाडिल्लो नवो कायदो अन्यायकारक आसा. आमकां हो कायदो कसोच मान्य ना, देखून सरकारान तो फाटीं घेवचो अशी मागणी ड्रायव्हरांनी केल्या. हिट अँड रन प्रकरणांत ड्रायव्हरान पळ काडलो जाल्यार ताका 7 लाख रुपयांचो दंड, ते भायर बंदखणीच्या ख्यास्तीची तरतूद ह्या कायद्यान आसा. माटवे दाबोळे वाठारांत पेट्रोलाच्या गळतीक लागून जाल्ल्या प्रदुशणा खातीर थळाव्या लोकांक वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागल्यात. बायतले प्रदुशीत जाल्ले उदक पियेल्ल्यान लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. तशेंच कातीचो संसर्ग जाल्ल्यान लोक सामकेच भियेल्यात. फाटले 52 दीस जाले अजून मेरेन माटवे दाबोळीच्या बांयच्या उदकान जाल्ल्या प्रदुशणाची समस्या अजूनय सुटावी जावंक ना. पेट्रोलाच्या वासाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. वासाक लागून लोकांक आतां श्वास घेवपाक लेगीत आडखळ जावपाक लागला. लोकांनी बांयचें उदक पिवपाचें सोडून दिलां. देखून 24 वरां नळाचें उदक चालूच दवरचें अशी मागणी थळावी पंच नीलम नाईक हांणी केल्या. खुबशीं वर्सां वाट पळोवन श्रीराम मंदिर साकारला. अयोध्येन जावपी श्रीराम प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याचे साक्षीदार जावपा खातीर गांवांतल्या मुखेल देवळांनी एकठांय येवन व्हर्च्युअल पद्दतीन सुवाळ्यांत वांटेकार जायात अशें आवाहन करतना गोंयच्या लोकांक अयोध्येची यात्रा घडयतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 22 जानेवारीक अयोध्येन जावपी प्रभू श्री रामचंद्राची प्रतिश्ठापना निमंत्रण पत्रिका मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांचे हस्तुकीं शेकड्यांनी भाविकांच्या हाजेरींत हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानांत वचून दिली. ह्या वेळार तांणी आरती केली. हाजीर आशिल्ल्या भाविकांनी श्रीरामाचो जय जयकार केलो. गांवागांवांत लोकांनी एकठांय येवन सकाळ जावन जप साधना करची आनी सुवाळो सुरू जातकच ताचे साक्षीदार जावचे अशें आवाहन डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. जो मेरेन संजीवनी साखर कारखानो सुरू करना तो मेरेन गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे वांगडी साखळी उपोशणांक बसतले. सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करून शेतकाऱ्यांक प्राधान्य दिवचे. तशेंच ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक महाराष्ट्रांतले शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील गोंयांत आयल्यात. गोंयचेच न्हय तर पुराय देशांतल्या ऊस उत्पादन शेतकाऱ्यांक एकठांय करून हो संजीवनी साखर कारखानो कसोय करून सुरू करतले अशें उतर महाराष्ट्रांतले शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील हांणी दिलें.
ऑल इंडिया फेर प्राइस शॉप असोसिएशना अंतर्गत केपें तालुक्यांतल्या राशन दुकान धन्यांनी एका दिसाचें आंदोलन केलें. ह्या वेळार सगळ्या धन्यांनी एकठांय येवन तांच्यो सगळ्यो आदल्यो तशेंच नव्यो मागण्यो पुराय जावच्यो म्हणून केपेंच्या नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक निवेदन दिलां. आक्षी कुट्टाळी जुवारी न्हंयचे वयल्या नव्या उड्डाण पुलाचेर मारुती व्हॅनिक धपको दिवन निळ्या रंगाच्या चारचाकी वाहनान घडणुके सुवातीच्यान पळ काडलो. मारुती व्हॅनिक त्या चारचाकी वाहनान धपको दिल्ल्यान व्हॅन उड्डाण पुलार आडवी पडली. कोणाक काय जावंक ना. वेर्णा पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो करून त्या निळ्या रंगाच्या चारचाकी वाहनाचो सोद घेवपाक सुरू केला. जुवारी न्हंयेवेल्या फाटल्या सप्तकान लोकार्पण केल्ल्या दुसऱ्या टप्प्याच्या नव्या उड्डाण पुलार पणजेच्यान मडगांवां वचपी मारुती व्हॅनिक फाटल्यानच्यान धपको दिलो. हो धपको इतलो नेटान आसलो मारुती व्हॅन उड्डाण पुलाचेर उमटी जाली. अपघाता वेळार मारुती व्हॅनीन चालका सयत आनीक 2 जाण आशिल्ले. ह्या अपघातान कोणाक काय जावंक ना. मारुती व्हॅनीचें मात लुकसाण जालां. मारुती व्हॅनिक राष्ट्रीय महामार्गाच्या उड्डाण पुलार एका निळ्या रंगाच्या वाहनान धपको मारून ती कुट्टाळे दिकेन गेल्ल्याची माहिती मारुती व्हॅन चालकान दिली. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर सोमारा राती येरादारी पुलिसांनी दिवचल शारांत ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम राबयिल्ली. सोरो पिवन लोक कशो गाडयो चलयतात. हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडलां. हे खातीर येरादारी पुलीस ही मोहीम राबयतात. सोमारा राती दिवचल शारांत सोरो पिवन गाडी चलोवपी 3 वयर केशी मेळ्ळ्यात अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या. जपानात नव्या वर्साच्या दिसा जाल्ल्या 7.2 रिश्टर स्केलाच्या भुंयकांपांत आतां मेरेन 48 जाणांक मरण आयलें. हांगाच्यो 100 इमारती लासून गोबोर जाल्यात. भुंयकांपा उपरांत हांगा सुनामी आयली. वाजिमा शारांत सुमार 4 फूट उंच ल्हारां उसळ्ळी. पूण सांज वेळार सरकारान सुनामीची शिटकावणी फाटीं घेतली. दर्यादेग वाठारांत रावपी लोकांक सध्या घरा परत वचपाक न्हयकार दिला. कारण आजुनूय व्हडली ल्हारां येवपाचो धोको आसा. हांगचे सरकार बेगीनूच नवे एडवायझरी जारी करतले. जपानाचे हवामान संस्थेन दिल्ले म्हायती प्रमाण हिशिकावा प्रांतांतल्या आनामिजू शारांत हो भुंयकाप जालो. ताचे केंद्र धर्तरेच्या 10 किलोमीटर सकयल आशिल्ले. भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 12:40 वरांचेर भुकंपाचे धपके जाणवले. पट्ट 42 आफ्टर शॉक आयल्यात. सगळ्यांची खरसाण 3.4 ते 4.6 मजगती आशिल्ली. लोकांचे ऑनलायन आर्थीक वेव्हार सोपे करपाक RBIन 1 डिसेंबर 2022 वर्सा सेंट्रल बँक करन्सी म्हळ्यार ई-रुपयाची सुरवात केली. 27 डिसेंबराक एकाच दिसा ई-रुपया वरवीं वेव्हारांचो आंकडो 10 लाख हुपला. ही माहिती RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिल्या. दास हांणी एका कर्मचाऱ्यांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणलां UPIचे येस आतां आंतरराष्ट्रीय मॉडेल जाला. ई-रुपयाच्या मळारूय आमी व्हड वाड केल्या. ई-रुपया 24 वरां उपलब्ध आसता. हे खातीर वापरप्यांक बँकेंत वचचें पडना. पारंपारीक चलना भशेन ताका छापपाक कांयच खर्च येना. तो खूब उण्या खर्चान जारी करूं येता. नोटी आनी नाण्या भशेन हें चलन इबाडना. कार्डा वरवीं पेमेंट करतना अतिरिक्त शुल्क लागू जावं येता. ई-रुपयाच्या बाबतींत हें शुल्क खूब उणें आसा.
गोय उद्देग उदरगत महामंडळान नवीन नेमावळ हाडल्या. उद्देगांक परवान्या खातीर वाण झरयनासतना सिंगल विंडो क्लिअरन्सा वरवीं तांकां परवाने मेळटले. तशेंच बऱ्यांतले बरे उद्देग गोंयांत येवचे म्हूण दोनापावला इन्व्हेस्ट गोवा ही परिशद जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मुख्यमंत्र्या हस्तुकी गोय उद्देग महामंडळाच्या नव्या लोगोचे अनावरण जाले आनी ताणें उद्देग वेवसायिकां बरोबर चर्चाय केली. बायला उद्देजक स्टार्टअप प्लॉट होल्डरां खातीर सवलतींची घोशणाय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केली. हांव पोर्तुगीजांक सलाम करता. तांकां लागून गोंयची 80% उदरगत जाल्या. पोर्तुगेजांक लागूनच गोंयकार भायर वचून काम करपाक शकतात. गोंयकार पोर्तुगीज पासपोर्ट करून विदेशांत वतात आनी मतदान करपा खातीर गोंयांत येतात. देखून तांकां दोनूय पासपोर्ट दवरपाची मेकळीक आसपाक जाय. बाणावलीचो आदलो आमदार चर्चेर आलेमांव सांगता. मडगांव मार्केटांतल्या दुकानांक कांय दीस आदीं उजो लागिल्लो. ताचेर चर्चा करपा खातीर जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षपणा बसका जाली. ह्या बसकेक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतूय हाजीर आशिल्ले. दोनूय बाजारपेठेचे सुरक्षेचेर खासा करून वेगवेगळ्या विशयांचेर लांब चर्चा जाली. पुराय मार्केटांतल्या दुकानांचे उजो पालोवपी आनी वीज खातें ऑडिट करून फुडल्या 10 ते 15 दिसांनी अहवाल सरकाराक सादर करपाचे थारायतले अशी माहिती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बसका ह्या सप्तकांत जातली. उपरांत येवपी अधिवेशनाचे रणनितीचेर चर्चा करपा खातीर विरोधी पक्षाच्या आमदारांची बसका जातली. विरोधी आमदार एकठांय येवन प्रश्न शून्य वराचो उल्लेख, लक्षवेधी सुचोवण्यो आनी खाजगी वांगड्यांचे काम हाचेर चर्चा करून निर्णय घेतले. सगळे विरोधी आमदार एकवटान आनी प्रभावीपणान सरकाराक वेटाळो घालपाक यशस्वी जातलो असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें उक्तायलो. 8व्या गोंय विधानसभेच्या 6व्या अधिवेशनाच्या 6 कामकाजाच्या दिशांची घोशणा करपी गोंय विधानसभेच्या सचिवांनी जारी केल्ल्या बुलेटिनांत मुख्यमंत्र्याच्यो घोशणा अर्थ नाशिल्ल्यो आनी त्यो गंभीरपणान घेनात हें सिद्ध जालां. मुख्यमंत्र्या खातीर BSE म्हळ्यार बिझनेस एडवायझरी समिती नाशिल्ल्यान भाजप सल्लागार समिती आशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें केला. डॉमिनिक डिसोजाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जाली. धर्मांतर आनी जादू तोणो ह्या प्रकरणात डॉमिनिकाक अटक केल्लो. अटक केल्ल्या उपरांत रोखडेच छातयेन दुखपाक लागिल्ल्यान ताका सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला.
डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत हजारांनी पर्यटक गोंयांत नाताळ नवे वर्स मनोवपाक येतात। एक खेपो पर्यटक गोंयांत भितर सरतना वांगडा कोरोनाय भितर सरला अशें दिसूंक लागला। अशें म्हणपाक कारण म्हळ्यार हालींच दिल्ल्या अपडेटी प्रमाण गोंय कोरोनाच्या सक्रिय दुयेंतींच्या आंकड्यांत सध्या दुसरी सुवातेर आसा। इन्सागॉगच्या हालींच आयिल्ल्या अपडेटा प्रमाण गोंयांत 61 सक्रिय कोविड पॉझिटिव्ह दुयेंती आसात। तशेंच जंय कोविडाक सुरवात जाली केरळांत 83 सक्रिय कोविड पॉझिटिव्ह दुयेंती आसात। गुजरातांत आतां मेरेन 34 JN.1 प्रकरणां नोंद जाल्ल्यान ते तिसरे सुवातेर आसा, जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत दर एकी 8 दुयेंती मेळ्ळ्यात। राजस्थानांत 5, तामिळनाडूक 4, तेलंगणात 2 आनी दिल्ली आनी ओडिशा दर एकी 1 केस आसा। पिळगांव पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या गंभीर आसा। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात। कोयर उडयतल्यांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी सरपंच मोहिनी जल्मी हांणी दिल्या। पुलीस ड्युटी मास्टरा संबंधी जायत्यो कागाळी आयल्यो आनी आरोपूय जाले। हे संबंधी आनीक आरोप जावचे न्हय देखून पुलीस खात्यान राज्यांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक आनी खात्याच्या मुखेल्यांक दर 6 म्हयन्यांनी ड्युटी मास्टर बदलपाची सुचोवणी दिल्या। हे संबंधी हो आदेश पुलीस मुख्यालयाचे अधीक्षक नेल्सन आल्बुकेर्क हाणें जारी केला। कांय ड्युटी मास्टर पुलिसांनी ड्युटी घालतना पक्षपातीपण करतात, तशेंच कांय कडेन कांय पुलीस आनी ड्युटी मास्टर हांचे मदीं गोंधळ चालूच आसता अशे खुबशे आरोप जातात। फुडाराक अशे आरोप जावचे न्हय देखून दर 6 म्हयन्यांनी ड्युटी मास्टर बदलचे, तशेंच बदलिल्ल्या ड्युटी मास्टराची परत ते सुवातेर नियुक्ती करची न्हय असो निर्णय घेवन पुलीस खात्यान तसो आदेश जारी केला। गिरायकांनी दिल्ल्या गॅसच्या दरांत कसलीच सबसिडी आसपावना, ते खातीर खंयच्याच गिरायकाक आधार कार्डाक LPG गॅस कनेक्शन जोडपाची सक्ती ना। गिरायकांनी दिल्ल्या गॅसाच्या दरांत सबसिडी नाशिल्ल्यान गिरायकांक आपले LPG कनेक्शन आनी आधार कार्ड जोडपाक कोणूच जबरदस्ती करपाक शकना, अशें गोंय कॅन हाणें पत्रकार परिशदेंत म्हणलां। आधार कार्ड लिंकेज सक्तीचे करपा संबंधी खंयच्याच सरकारी प्राधिकरणाची अधिसुचोवणी ना। गॅस जोडणी आनी आधार कार्ड लिंकिंगाक सक्तीचे म्हूण प्रचार करपाचो यत्न केल्यार गिरायक संरक्षण कायदो 2019 खाला कारवाय करतले अशी शिटकावणी राज्यांतल्या भारत गॅस, HP गॅस आनी इंडेन गॅसाच्या सगळ्या LPG डिलर्सांक गोंय कॅनान दिला। गोंयांतल्या दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक हे मुखार 8 बदला 12 दिसांची कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटली। हेर सरकारी कर्मचाऱ्यांक वर्साक 8 कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटा। गोंयांत दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक लेगीत हेर कर्मचाऱ्यां वरीच 8 कॅज्युअल लीव्ह घेवपाक मेळटाल्यो, पूण 2008 केंद्र सरकारान दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक वर्साक 12 कॅज्युअल लीव्हस दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो। राज्य सरकारान लेगीत केंद्राच्या ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपाचें थारायल्लें, पूण आतां मेरेन ताची अंमलबजावणी जावंक नाशिल्ली। मात हे मुखार विविध सरकारी खात्यांनी काम करपी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक वर्साक 8 बदला 12 कॅज्युअल लीव्हस घेवपाक मेळटल्यो।
हे मुखार पणजी शारांत येरादारी नेम खर जावपाचे आसात. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले, दुचाकीचेर ट्रिपल सीट वचपी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले आतां कोणूच तालावा पासून सुटचे नात. इमॅजिन पणजीन आपल्या सॉफ्टवेअराची व्याप्ती वाडोवन येरादारी नेमांचो तातूंत आस्पाव केला. ताका लागून हे मुखार आतां पणजी शारांत सगळे तरेचे येरादारी नेम मोडप्यांक तालाव फारीक करचो पडटलो. पणजे सध्या 13 कडेन CCTV कॅमेराज चालू आसात. हेर कांय वाठारांनी CCTV कॅमेराज बसयल्यात, पूण थंय कामां चालू आशिल्ल्यान कॅमेराज सुरू करूंक नात. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत सगळे कॅमेराज सुरू जातले अशी माहिती मेळ्ळ्या. स्टॉक एक्सचेंज NSEन 2024 शेअर बाजाराच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध केल्या. शेनवार आनी आयतारच्यो सुटयो सोडून विविध परबो आनी वर्धापन दिसा निमतान वर्सभर 14 दीस शेअर बाजार बंद उरतलो. जानेवारीन प्रजासत्ताक दिसा निमतान शेअर बाजार बंद आसतलो. फेब्रुवारीन शेनवार आनी आयतार सोडून हेर सगळे दीस शेअर बाजार चालूच आसतलो. शेअर बाजार मार्चांत 3 दीस, एप्रिलांत 2 दीस, मेंत 1 दीस, जुनांत 1 दीस, जुलयांत 1, ऑगस्टांत 1 दीस, ऑक्टोबरांत 1, नोव्हेंबर 2 आनी डिसेंबरांत 1 दीस बंद आसतलो. गूगल मॅप्स ॲप आतां जायते नवे फिचर्स हाडटा, जाका लागून तुमकां नवो अणभव मेळटलो. हाका लागून पयशे आनी वेळूय वाटावतलो. गूगल नव्या वर्सा सावन गूगल मॅप्स ॲपान फ्युअल एफिशियंट रुटींग फिचर हाडटा. ह्या फिचराचो फायदो 2 चाकी आनी 4 चाकीन प्रवास करपी लोकांक जातलो. तांचे पयशे आनी वेळ दोनूय वाटावतले. जर तुमी विचार केल्यार प्रत्यक्षान ह्या फिचराचे मजतीन कंपनी तुमकां असो मार्ग सांगतली तातूंत तुमी वचपी थळार ट्रॅफिक आसचें ना आनी तुमच्या वाहनाच्या इंजिना प्रमाण खंयचो मार्ग बरो हे गूगल मॅप तुमकां सांगतलो. AIचे मजतीन कंपनी तुमकां रस्त्याची उंचाय आनी रहदारी प्रमाण बरो मार्ग सांगतली. दर एका गरीब मनशाक सरकारी येवजणेचो फायदो मेळोवपाक भारत सरकाराच्या जनधन येवजणेचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. प्रधानमंत्री जनधन येवजणे खाला उगडपी सुमार 20% बँक खातीं निश्क्रीय आसात. 6 डिसेंबर मेरेन वट्ट 10.34 कोटी निश्क्रीय खात्यांतल्यान 4.93 कोटी खातीं बायलां कडल्यान उक्ती केल्ली अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड हाणें राज्यसभेन दिल्या. देशभरांतल्या बँकां कडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण सुमार 51.11 कोटी प्रधानमंत्री जनधन खात्यांतली सुमार 20% खातीं 6 डिसेंबर मेरेन निश्क्रीय आसात. निश्क्रीय जनधन खात्यांत जमा जाल्ली शिल्लक सुमार 12,779 कोटी रुपया आसा, जी PMJDY खात्यांतल्यान वट्ट जमा निधीच्या सुमार 6.12% आसा. परदेशांत वचपाक विजा आनी पासपोर्ट ह्या दोगांची गरज आसता, पूण कांय देश अशे आसात जंय भारतीय नागरिकांक फकत पासपोर्टाचे मजतीन वचूंक मेळटा. तुमी फकत पासपोर्टाचे मजतीन ह्या देशांत पावपाक शकतात. विजा ऑन अरायव्हलाची सेवा घेवपाक शकता. जाणून घेयात त्या देशांची नांवां. तुमी 30 दिसां खातीर विजा बगर सेशल्साक वचपाक शकता. तेच प्रमाण नेपाळाक, भूतानाक, तशेंच हाँगकाँग, मॉन्टसेरात, बार्बाडोस, डॉमिनिक, ग्रेनाड, हैती, एल साल्वाडोर, कतार, मॉरिशस, मालदीव्स, स्वालबार्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, सेंट लुझियान, न्यू बेटान आनी सार्बियान ह्या देशांनी भोंवतना खूब जतनाय घेवची पडटा. पयलीं विजा घेवपाची गरज नासली तरी विमानतळार पावतकच विजा घेवचो पडटा. हाचे वांगडाच विजा ऑन अरायव्हल मेळोवपा खातीर तुमकां विजा ऑन अरायव्हल फी भरची पडटा. तुमकां विजा मेळिल्ल्या दिसा प्रमाण तितले दीस तुमकां थंय रावपाक मेळटा.